रवींद्र विलिंगकर एक पणजेकार आमकां सगळ्यांक एक कन्स्ट्रक्शन जें आसा सगळ्या मशिनांचो ते कॉन्क्रीट हें रिमिक्स हें कितें तें रिमिक्स कॉन्क्रीट मशीन जें आसा ताजो भितर आवाज येता आसतलो बॅकग्रावंडाक. हांव आज जो आसा तो मिरामार रेजिडन्सी मिरामार ह्या वाठाराचेर आसा, ह्या जाग्याचेर आसा. मिरामार रेजिडन्सी इज GTDC प्रॉपर्टी, गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाची प्रॉपर्टी. फाटल्यान तुमकां हे कॉटेजीस दिसता आसतले. ही सगळी प्रॉपर्टी जी आसा इट बिलोंग्स टू गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आनी हांगा तुमकां हांव तांची बाउंड्री जी आसा ती दाखयता. ही बाउंड्री जी आसा इट इज थंय वेवस्थीत दुरीग बांदून ही बाउंड्री जी आसा ती मार्क केल्या GTDC. आनी हें तुमकां सगळें कन्स्ट्रक्शन जें आसा तें दिसता आसतलें. म्हणजे बाउंड्रीच्या भायर मिरामार समुद्राचेर मिरामार बिचाचेर एनक्रोच करून हांच्यांनी ही सगळी जमीन जी आसा ती कोण तरी एकटो भायलो म्हणजे तो मंत्र्याचो टुरिजम मंत्र्याचो लागींचो आसतलो किंवा GTDC चेअरमॅन केदार नायक जो आसा ताजो लागींचो आसतलो. ताका एक कॉन्ट्रॅक्ट दिला एक 5 स्टार हॉटेल बांदपाक हांगा गव्हर्मेंटाच्या जाग्याचेर 5 स्टार हॉटेल हे टेंडर अलाव केला. वी हॅव इन्वर्टेड एन RTI ऑलरेडी इन GTDC आस्किंग ऑल द परमिशन्स इन्क्लुडिंग GCZMA CRZ परमिशन्स. दिस इज completely encroaching the sea. तुमकां हें सगळें दिसता आसतलें. आनी मोर इम्पॉर्टंटली दीस होल स्ट्रेच खंय काम चल्लां तें मुल्कराज सचदेव म्हणून गोंयचो इन 1960s एक्स गव्हर्नर आशिल्लो ताजे मेमोरियल हांगा आसा. तें मेमोरियल तांच्यांनी कवर केलां आनी हो सगळो स्ट्रेच जो आसा तो नोटिफायड स्ट्रेच ऑफ दीस मेमोरियल. म्हणजे ही सगळी व्हडल्या मनशांची मेमोरियलां जी आसा ती भाड्याक घालपाचें काम जें आसा ते गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी ह्या गोवा सरकारान चलयलां काय कितें अशा प्रकारचें चित्र आसा सगळे गोंयभर. हें अत्यंत निशेधार्ह आसा. हें आमी जावंक दिवचें ना. वी वील एप्रोच द कोर्ट. हाका बाबूश मोन्सुरात पणजेचो आमदार रोहित मोन्सुरात पणजेचो मेयर जो आसा हांकां हें सगळें खबर आसूंक जाय. दे हॅव क्लियरली वायोलेटेड CRZ areas they have encroached. आणि वी आर कन्सर्न की हांगा हे मेमोरियल जे आसा ते डॅमेज जावंक शकता म्हणून. हो सगळो स्ट्रेच इज नोटिफायड आफ्टर दीस मेमोरियल ऑफ गोवाज एक्स गव्हर्नर मुल्कराज सचदेव. आनी हे तुमकां हे पत्रे बित्रे मारले ते सगळें दिसता आसतलें. गोव्यान डेमोक्रेसी शिल्लक आसा काय ना म्हाका जाल्यार दिसना. म्हाका दिसता डेमोक्रेसी हॅज ट्रान्सलेटेड into कॅकिस्टोक्रेसी आणि क्लेप्टोक्रेसी. क्लेप्टोक्रेसी म्हणजे लीडर्स हू टेक डिसएडवांटेज ऑफ पीपल्स इमोशन्स अँड रिसोर्सीस. रिसोर्स दर्या हो व्हडलो रिसोर्स आमचो. एका सायडीन मुख्यमंत्री आमचे नुस्तेकार जे आसात तांकां प्रोटेक्ट करतलो तांचे लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करतलो म्हणून वल्गना करता. आनी दुसऱ्या सायडीक हे क्लियर एनक्रोचमेंट दर्याचेर तुमकां दिश्टी पडटा. सो हे कॉन्ट्रडिक्टरी आपल्या स्टेटमेंटाक कॉन्ट्रडिक्ट करपी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गोंयचे दोंगर गोंयचे वेळो आतां समुद्र काबार करपाचें षडयंत्र गोंय होलसेल हे भायल्यांच्या घशान घालप अशा प्रकारचें विचित्र चित्र दिसता. वी आर गोईंग टू एप्रोच ऑल द ऑथॉरिटीज. वी आर गोईंग टू एप्रोच द कोर्ट ऑल्सो. दिस इज कम्प्लिटली कंडेमनेबल. एक पणजेकार म्हणून आज म्हाका लज दिसता. आनी हे अशा प्रकारचें डेप्रेडेशन जें आसा डिस्ट्रक्शन जें आसा समुद्राचे आमची नॅचरल रिसोर्स ती हांगा मिरामार रेजिडंट्स आसा तांच्यांनी उठूंक जाय. हांगा सगळ्यांनी उठूंक जाय. हांगा तुमकां झाडां जी आशिल्ली ती सगळी कापून उडयल्या हांच्यांनी. ते सगळें तुमकां फ्रुट्स हांगा दिसता आसतलें. अशा प्रकारचें कंप्लीट डेप्रेडेशन जें आसा तें पणजेन चालू आसा. हाका सर्वस्वी GTDC खातें गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट आनी पणजेचो आमदार समजा ताका कांय खबर ना जाल्यार ही शूड लूक इनटू इट. बाबूश मोन्सुरात वेक अप. रोहित मोन्सुरात वेक अप. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.